आयज न्ही पोस्ट आसा तो एक वाळपयचे कपल आसा तांकां एप्रिशिएट करपाक आसा. म्हजो आवाज जरा वेगळो येतो, तुमकां जरा घसो बशिल्लो, त्याच 1-2-3 दीस हांवें सारखे रिल्स बी करून आशिल्ले. सो हो जो कपल आसा त्यांचे 2.5 इयर्सचे चलो भुरगो आयज ती म्हाज्या कडेन घेवन आयिल्ली. आतां सकाळच्या सेशनान ती म्हाज्या कडेन घेवन आयिल्ली. तेणे पप्पान न्हू एक म्हयन्या पयलीं म्हजो खंयचो तरी व्हिडिओ पळयलो जितून हांवें भुरग्याच्या डिव्हेलपमेंट बद्दल सांगिल्लें. स्पेसिफिकली रिग्रेशन ऑफ मायलस्टोन म्हणून एक आसता. म्हणल्यार भुरगो पयलीं कितें तरी करतालो ते आतां करपाचे बंद जाले. हेच्या बद्दल त्याने पळयले आनी मागीर त्याने ते नोटीस केले की आपलो भुरगो जो पयलीं जरा उलयतालो तो उलयना जाला. पयलीं जसो आपल्या कडेन रिएक्शन करतालो तसो करना जाला आनी स्लोली आतां हाक मारली जाल्यार सुद्दां पळयना जाला. आणि हे मागीर त्याने सांगले, तो रील त्याने आपल्या बायले कडेन शेअर केलो आनी बायले पळय जरा म्हाका दिसता आपल्या भुरग्यान हे सिम्पटम्स दिसता. आतां हांव अप्रिशिएट कित्याक करता, एक तर बरेच लोक न्हू एक तर मेडिकल डॉक्टरांचे जे रील्स असतात ते पळयनात. रील आयले 3 सेकंदान आमी काय नाचना गायना मेकअप लावन काही करना. सो आमचे रील खूप बोरिंग असतात. सो पूण त्याने तो 3 सेकंद लावून तो व्हिडिओ पळयलो, आयकलो आणि त्याच्या मागीर त्याने अप्लाय केले ते नॉलेज की बाबा हे म्हज्या भुरग्यान जाता काय, हे त्याने लक्ष दिवन पळयले. आणि तो आता एक म्हयनोभर जाले ती पेरंट्स ऑब्झर्व करताली की हय हे दिसता काय. व्हेरी सटल सायन्स बट येस डेव्हलपमेंटल डिले आशिल्लो आनी रिग्रेशन आशिल्लें ह्या भुरग्यान. सो हांवें ताका आतां पळयलें, एक्सप्लेन केलें आनी ताका फुडें डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिक्स कडेन हांवें रिफर केला. बट हो व्हिडिओ हांवें पर्टिक्युलरली त्या पेरंट्साक खूप एप्रिशिएट करपाक केला की आम्ही दोतोर येस आम्ही रील्स करतात. हांव रील फक्त अवेअरनेस खातीर करता. हांव कितें पब्लिसिटी खातीर ना जाल्यार कमोवपा खातीर रील करना. हांव फक्त एक पब्लीक अवेअरनेस खातीर रील करता. आनी खंय तरी म्हाका खूब बरें दिसलें की तो खंयचो रील त्याने म्हजो पळयलो. त्या रिलांतल्यान त्याने खरेंच आपल्या भुरग्याचो प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो प्रॉब्लेम पळयलो. आनी अशें करुना की 3-4 वर्सां जाले आतां म्हजो भुरगो उलयना, म्हजो भुरगो खुबूच पयलीं जे करतालो तो करना म्हणून जे सगळे लक्षान कोणाकूय लक्षान येतले इतल्या वेळा खातीर तो रावना. त्याने फर्स्ट स्टेप घेतलो, त्याने फुडाकार घेतलो आनी तो फुडें आयलो. अशेंच तुम्ही रील्स पळयत रावत. म्हजे कितें खंयच्याय दोतोराचे रील्स पळयत जंय तुमकां दिसता की तुमकां कितें तरी नॉलेज मेळटा ते पळोवपाक जरा टायम घालात आणि ते नॉलेज मागीर अंमलात आणात. म्हणजे ते नॉलेजचा उपयोग करून घ्या.